सर्व समाज बांधवांकೈ मिगले नमस्कारू आव बालकृष्ण पै आलपी जीएसबी कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनल आम तुमका स्वागत करता सत्यज्ञान सुहस्वरूपमूलम क्षीराब्दि मध्यस्थम योगारूढ़मति प्रसन्नवदनम भूषा सहस्रोज्ज्वलम त्रक्षम चक्रवनागस्साभयवरान् बिभ्राणवर्कच्छविं छत्रीबुधफणीन्द्रमूलम श्रीलक्ष्मी नरसिंहं भजे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोन्मुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। 6th May 2020 बुधवार नृसिंह जयंती भक्त प्रल्हादाक रक्षण करूक परमात्मान धरलेले कळलेले अवतारू नरसिंहावतारू। मंगळूरचे तेरू मुळकीचे प्रतिष्ठे पुन्नव कायंगोळचे तेरा पूजा तोरवूरचे पळ्ळीवेट मळामणकीची आलपी लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान अंतू वैभवान आघोषान चोंकुचे एक उत्सव नृसिंह जयंती। अत्तें परिस्थितींतू आम्ही सर्वई घरां बसून देवालय स्मरण करूया। नरसिंहावतारू आनीक नरसिंह जयंती पासून तुमका आजी सांगून दिता आलपी सुकून वी रामाचार्य माम तांगेल पासून एक दोन उत्तर संगदा तांणी साउथ इंडियन बँकान सुकून मॅनेजर जानो रिटायर जाल्लेले अल्पळे लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानांतुले आचार्य तनी लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानाक देवस्थानाचे पूर्व दिशेंतू ईस्ट ऑफ लक्ष्मी नरसिंह टेंपल आनी एक देवस्थान आसा वेंकटरमण देवस्थान आम्ही ते सन्नदवळ म्हणून सांगतनी ते देवस्थानाचे ट्रस्टी तनी मिथुन मासांतू थंगा चोंकुचे प्रतिष्ठे दिवसू तंगेले मार्गनिर्देशान चोंकुचे आम्ही सानस्तना आमका संध्यावंदन तशीची दैविक ज्ञान आशिल्ले काणी आनी तांणी सांगून दिवप आशिल्लें। आमगेले संस्कारो आचारो विचारो प्रकार कशी जीवन कोरका म्हणून तंगेले एक जीवन पळयलारी तंगेले एक जीवन पळयलार आमकां मनान जाता। नरसिंहावतारू आनीक नरसिंह जयंती पासून तुमकां आजी सांगून दिता आलपी सुकून वी रामाचार्य माम। रामाचार्य अल्पळे नरसिंहदेवा देवळांतले आचार्य अंगात नरसिंह जयंती आघात संकल्पा सोमार दिवस कोडी चली हाई बुधवार नरसिंह जयंती आघात म्हणजे नरसिंह जयंती मंगिले इतके मग नरसिंह देव अवतार घेतलो दिवस नरसिंह जयंती ते नरसिंह जयंती प्रल्हाद नित्य म्हणाली या प्रल्हादू ते बांधून तो देवाक प्रार्थना करून नारायण 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 म्हणून भायर येता तवळी तागे बापूस हिरण्यकश्यप म्हणलेली तो देवाक नेर येजो शत्रू होतो देवाक नाव म्हळें ताका आयकूनच यो केन्नाय नारायण जपीत असे प्रल्हाद ते हिरण्यकश्यप जायना तो आतां उपद्रव दिता उल्लेख सगळे सांगले हेरी तो मार जायना वरतून ताका सांग गुण उपदेश तुमचे बघे सांग आचार्य महाराज की ताका बळयता इतकें जाल्यार तो नारायण म्हणून नंतर बोगदळी एक सती तो मरना हिरण्यकश्यप म्हणजे तो मरना तो सांगीत म्हणजे लोकांक हेच व्हड सगळे बळयचे आमकां नारायण तें हांव नारायणाकच भजतलो तें कळत भुजबे आगो भुजवाड उपद्रव दिताय
हस्तीकरण मध्य वेताय अंग मोळे सुगून खाल्ल्याग वृत्ती कोण बळयताय उज्जैन घालताय समुद्र उड्डयताय इथे गेल्या हे थंड सगळीकडे ताका यो नरसिंहदेव ये नारायण म्हणून तो ये ताका पामता ताका रक्षण करता अशें जाणीक हिरण्यकश्यपूक व्हडलो खूब न्हू तो निवून दिता तुगे नारायण सत्य कसा म्हण तो प्रशासन हे लोकांक भूमी सगळे कडेन भोवून ह्यो नरसिंह मास्टर थंय तो निमित्त हे खांब्या भितर आसोवे आसो खंय खांब्या भितर देव सुटू गेलो आसो खंय हे चोयता अशें म्हणून न्ही काय खडगे घालून तो खांबो वरती करता वरती करता तांचो चुकून नरसिंहदेव भायर येता ना ह्यो देव म्हणिल्लो नरसिंहदेव जावन तो भायर येता नरसिंह म्हणिल्ली तोंड सिंहाचें देह सगळ्यांची मनशाचें तें तांकां सिंहम जावन तो भायर येता तें येयन न्हू ते हिरण्यकश्यपू धरून वांटेनी जावन ताका तागे नंगतांच्यान तागें पोट सगळें चिरून ताका दिमशी मारता तशीच तें बेगिनान अवतार दत्त दीस सुद्दां ह्यो नरसिंह जयंती म्हणिल्ले आगात आनीक हे हिरण्यकश्यपूक ताणें उजवाड तपस्या करून ताका जायतें हे सगळें मेळ्ळें हे देवाचे चुकून इतकी म्हाका दिसा कोण मारूनचे राती मारूनचे घरा भितर बसून मारूनचे भायर बसून मारूनचे तशीच आयदूआन म्हाका मारूनचे मनशान मारूनचे मृगान मारूनचे अशी सगळें म्हणून ताका हें काण घेतलेलें आसता कोणा हिरण्यकश्यपून देवाक तपस्या करून हें सगळें काण घेतलेलें हाडटा ह्यो हिरण्यकश्यपू तें देखून देवान कितें म्हळ्यार ताका दिलेलो ओर सगळ्यो शेरी जी आमकां गेले ताका नश्विते करता तेवूय कितें म्हळ्यार की मनुष्य मृगयपणा म्हणून देखून मनुष्य मृगय नाशिल्लो नरसिंहदेव जावन अवतार घेतलो तशेंच दिसाय मारूं पडटा राती मारूं पडटा म्हणून देखून त्रिसंध्ये समय चोवन ते शनयाचेर हिरण्यकश्यपू दिमशी मारता भितर बसून मारूनचे भायर बसून मारूनचे म्हणून देखून तेवूय सारकें करचें दोनीचे मध्य हुमरार बसून हे हिरण्यकश्यपूक ह्यो नरसिंहदेव अवतार घेवन ताका मार प्रह्लादा रक्षण करता तशीच नरसिंहदेव अवतार घेतलेला ते नरसिंहदेव अवतार घेतलेली तर ही नरसिंह चतुर्दशी म्हणून पळय ते नरसिंह जयंतीचे आराध अवब्रत चमकता नरसिंह जयंती आनीक नरसिंहावतारा पासून लायक जावन तुमकां रामाचरमान सांगून दिल्लें आसा हांव अंतू अपलोड करचें प्रभाशण स्तोत्र भजन आनीक तुमी सन्न चुड्डुवांक आमगेले यंगर जनरेशनाक खंडीत दाखोवंक तशीच प्रथम जावन तुमी हें चॅनल पळयत म्हणस जाल्यार एक सबस्क्रायब कोरका आनीक नोटिफिकेशन एक प्रेस कोरका म्हणून तुमगे लगी विनीत जावन अभ्यर्थन करूं रब्बेता।